दिव्यवाणी 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 दिव्यावाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करत्या सर्वीक्षकांक विनोद गंगोळेसो नमन आणि मोगासो प्रणाम. मोगाचन बहु आपुरबायाच्या एका विशिष्ट कार्यक्रमाक परत तुमका येवकार मागोवंक म्हाका वरतो संतोष भोगता. येदोळच आमी तुमकां कळीत केला मार्च म्हयनो तो जावन आसा स्त्रियांचो म्हयनो आनी दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनलाद्वारे आमी भोव आपुरबायेची कार्यक्रमां मांडून हाडल्यात आनी थोडी कार्यक्रमां येदोळच तुमकां ती पळोवंक मेळ्ळ्यात. आनी आज एक विशेष कार्यक्रम तुमचे मुखार सादर करूंक म्हाका वरतो अभिमान भोगता. आनी ह्या कार्यक्रमाचे विशय कितें येदोळस तुमकां माताळो पळयतना कळ्ळा. पूण ह्या कार्यक्रमांत आज सर्वेस्पराची महिमा आनी आत्मविश्वासाची वडवीक गाजोवंक आमचे सगळे हांगासर हाजीर आसात. मानेस्तीन निर्मला जैन पायस, मँगलोर. मानेस्तीन निर्मला जैन पायस ही एक धैर्यादीक स्त्री. जिवितांत खंयच्या रितीचे अनवार तिचेर आयले, कशें तिणें तें फुड केलें, देवान तिका कशें आदार दिलो, ताच्या कुटुंबाच्यांनी कशें पाठिंबो दिलो, समाजान तिका कशें स्विकार केलें, हे आमी आतां विशेष कार्यक्रमांत तुमचे मुखार सादर करता. पयल्यान पयलें हांव निर्मला जैन पायस तुमकां हांव ह्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत मागता. थँक्यू सर. मोगाचन मानेस्तीन निर्मला जैन पायस हिची एक मोठी वळख दिवचें भाग म्हाका आसा. मागीर सविस्तर वळख हांव तुमकां उपरांत दितलो. निर्मला जैन पायस, मानेस्तीन निर्मला जैन पायस ती एक फार्मसी ऑफिसर जावन आसा आनी प्रस्तुत मंगळुरांतल्या फामाद वेनलॉक हॉस्पिटलाच्या फार्मसी स्टोरांत तिचो वावर फाटल्या 20 वर्सां तावन थंयसर ती दिवन आसा. जाय तितलो अनुभव तिका आसा त्या वृत्तेचो, पूण ताचे वरनी चड अनुभव म्हाका जाला तिच्या एका मनशापणाचो आनी तिच्या एका खालतेपणाचो. देखून आयच्या ह्या कार्यक्रमांत मॅडम निर्मला तुमकां परत हांव स्वागत करता. थँक्स सर. थँक्स. येदोळच हांवें तुमची एक मोठी वळख करून दिली. प्रस्तुत तुमी वेनलॉक आस्पत्र्यांत एक फार्मसी ऑफिसर जावन थंयसर काम करन आसात. ह्या विशयांत आमच्या विक्षकांक कशें तुमचो वावर थंयसर जाता आनी कितें पुरो वावर तुमी करतात, सकाळी तो सांज पर्यंत तुमची चटुवटीके कितें, ह्या विशयांत एक मोठो विवर. हांव 2004 रावता न्हू त्या वेनलॉक हॉस्पिटलांत फार्मसिस्ट जावन काम करतलीं. आतां रिसंटली आमकां 1 वर्स जाता न्हू फार्मसी ऑफिसर म्हण डेजिग्नेशन जालां. लिटल फील्स लिटल प्राउडर बिकॉज लिटल डेजिग्नेशन इज ऑल्सो हाय हे केला, इनक्रीज केला आनी आमकां इन रेस्पेक्ट दिसड मेळना डेजिग्नेशन आतां. अदर दॅन दॅट 20 years जाता न्हू हांव फार्मसींत आमचें वेनलॉक हॉस्पिटल तुमकां सगळ्यांक गोत्ता. आनी फार्मसी इज दॅट बिझियस्ट डिपार्टमेंट बिकॉज वी हॅव 1000 bed हॉस्पिटल हें. तातूंत कंटिन्युअस काम आसता. आमचे 4 सेक्शन आसात, इनपेशंट, आउट पेशंट आनी मेन स्टोर म्हणून. आनी इनपेशंटांत 750 to 800 पेशंट आसतातच आनी OPD ती आसतात. दॅट इज चॅलेंजींग फॉर अस, बट आय एम व्हेरी हॅपी. आय हॅव अ वंडरफूल ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स आनी म्हजे कोलिग्स 15-20 years जाता आमी ओट्टू आसा. बऱ्यान म्हाका सुदारसूनच करी जेका लागून ते इंडिविज्युअल परफॉर्मन्स न्ही. वी हॅव टू बी नायस विथ एवरी वन. थोडे फावटी ल्हान ल्हानांत मिसअंडरस्टँडींग जाता, बट वी हॅव प्रोग्राम्स वेर वी सी टू दॅट वी रेकनसायल अँड द डिफरंट फेस्टिवल्स ऑल्सो सेलिब्रेट करन काले म्हणी तशें म्हणी करन बऱ्यान मोगान सगळ्यां सगळ्या हॉस्पिटली एक तें तुमकां कळटा म्हजे जर्नी ऑफ इलनेसाचें हांव विटनेस करतना कशें डॉक्टराचे म्हाका सहाय मेळ्ळी, नर्ससांचे सहाय मेळ्ळी, फिजिओथेरपिस्टाचे आमचे म्हजें शिकिल्लें देवान दिल्लें फार्मसी प्रोफेशन आतां म्हाका कितलें बरेंपण जालें तें पुरो तुमकां तुमी विचारतना सांगतात. मस्त खुशी जाली मॅम. कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमी आतां प्रस्तुत मंगळुरांतल्या त्या फामाद वेनलॉक हॉस्पिटलांत काम करतात. तुमच्या वावराची एक झळक आमच्या विक्षकांक तुमी दिली आनी म्हाका वरतो संतोष. कित्याक म्हळ्यार आमच्या समुदायाची एक स्त्री जावन एक गव्हर्मेंटाच्या इतल्या एक हायर डेजिग्नेशनाचेर तुमी थंय पावल्यात, तें आमच्या समुदायाक तो एक गौरव. आनी
आता म्हाका वेळ मेळ्ळा तुमकां आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांच्या दिसाचो त्या परबेचो त्या संभ्रमाचे शुभाशय पाठोवंक देखून सर्व आमच्या दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या विक्षकाच्या नांवी हांव तुमकां ह्या दिसाचे शुभाशय पाठयता आनी तशेंच तुमी आमच्या समाजाचे परजळीक स्त्री जावन तुमी थंयसर वावर दितात तशें तुमच्या वावरांत सर्व हांव तुमकां बरें आशेतां. थँक्स अ लॉट सर. मॅम आतां येदोळच तुमच्या वावरा विशयान तुमी कळयलें तितलें म्हणटाना हर एका व्यक्तीक ताच्या जिवितांत मुखार येयचें जाल्यार ताचें घर ताचें कुटुंब तें इम्पॉर्टंट. केदाळा एक बरें घर बरें कुटुंब आनी देखीवंत आवय बापूय सांगात आसतात खंडेसावन चलयांक ताणें प्रोत्साहन दितात आनी तुमचे बरी समाजाच्या एका उंचल्या पावंडार हाडूंक थंयसर कारण जाता. तर तुमच्या कुटुंबा विशयान म्हळ्यार तुमच्या मम्मी विशयान डॅडी विशयांत कोण भाव भयणी कोण आसात ह्या विशयांत आमकां एक मोठो विवर. म्हजो मम्मी आनी डॅडी कोडयालचेंत हांगाची एंड आय एम वेरी प्राउड अबाउट माय मम्मी एंड डॅडी बिकॉज म्हजो डॅडी ना आतां तो सरून 4 वर्सां जालीं. ओके. तो बट very very affectionate father. He died at the age of 84. मम्मी आसा तो दोगांय मस्तो देवबिरांतची आनी मागण्याची आनी व्हेरी सिन्सियर इन देअर प्रोफेशन सांगलें. गांव खंय मॅम? डॅडीचे मेरे मजाल इगर्ज ओमजोर आनी मम्मी मिलाग्रीस. एक साऊथ एक नॉर्थ ते कल्याणपुरा मिलाग्रीस फिरगर्जीची. आतां हांगा फालनीरांत वावर वस्तीक आसा. ओके. आनी मस्त मोगान आमकां हांव आनी म्हजो भाव व्हडलो भाव तो म्हजे 2 वर्सां व्हडलो नेल्सन पायस म्हणून तो आर्किटेक्ट जाला हांगा बेंगलोरांत आनी मस्त बरो मोगाळ भावूय म्हजो. तशें देवाचे दयेन देवान बरें मम्मी डॅडीक दिवन बरें एज्युकेशन दिवन बरें मस्त देव बिरांतीन आमी घरा तशें हाडलें आमी. तशें देवा कारगान दिवचें तितलें बरें घरांत हांव म्हाका जल्मोंक भाग जालें. हांवें तुमच्या विशयान इल्लें तरी आयकलां तुमी काफे तोटाच्या सुगंधामध्ये थंयसर जल्मल्यात आनी थंयसर तुमचें भुरगेंपण थंयसर आरंभ जालें म्हूण ह्या विशयान एक झळक. हांव डॅडी केळगूर टी एस्टेट SL मतायस सन्स एस्टेटीन काम करतलो. डॅडी मोर देन 49 years काम केला डॅडीन थंय. ही इज considered as I consider my daddy as one of the very hardworking and sincere person. Same with my mother. They have taught tani a lesson amka shikila. Whatever I am sincere at my work or I am good at in whatever profession is my example of my mummy and daddy. Very hardworking, very sincere, no cheating at all. So I can boldly say I have not done anything wrong to the society or to the government. Title sincere could tell because of my parents, I can say. मस्त खुशी जाली कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमच्या पेरंट्सा विशयांत डॅडी विशयांत तुमकां आसचो तो अभिमान, मम्मी विशयांत तुमकां आसचो तो मोग आनी तुमच्या भावा विशयांत तुमकां आसचें तें अटॅचमेंट एक भाग्यवंत कुटुंबाचें म्हणून सांगच्यांत कांयच दुबाव ना. आतां तुमी शिकले तुमचें तें जाल्या शिकप जाल्या मागीर तुमी कशें तुमचें फार्मसी करूंक तुमकां कशें प्रेरण मेळ्ळें आनी गव्हर्मेंट जॉब कशें मेळ्ळें? हांव हांगा PUC एग्निसांत आमी चिकमंगळूर न्हू म्हाका हांगा बोर्डिंगान घाल्लें. PUC सेंट एग्नीस कॉलेजीन फर्स्ट PUC आनी सेकंड PUC केल्लें. म्हाका एक्चुली माद्र जाय जेवण सिस्टर जाय जेवण मस्त आशा आहली. सिस्टर ओलिविया आहली ती मागीर तिणें म्हाका गायड केलें ना तें देवाचें आपूण आयलें आनी मात वसिजे म्हणून. मागीर देन म्हाका इल्ले मार्क्स PUCंत उणें मेळ्ळें. तशें डिप्लोमा म्हणून म्हजे अंकल अमेरिकांत आसा लिओनार्ड लोबो म्हणून तो फार्मसिस्ट जावन आहलो अमेरिकांत. तो येवन ताणें फार्मसी प्रोफेशन बरें म्हणून हांवें डिप्लोमा इन फार्मसी केलें पयलें. मागीर आय एम नॉट तितलें इंटेलिजंट नासली बट तें कॉलेज बरी आहली. तशें हांव टॉप जालें त्या कॉलेजींत डिप्लोमोंत. तशें म्हाका फ्री सीट मेळ्ळी डिग्री करूंक. व्हेरी गुड. तशें डिग्री केल्या उपरांत हांव काजार जावन 10 years हासन कारिगडा कॉलेजींत हांव 10 वर्सां लेक्चरर जावन काम करतलीं. मागीर हांगा गव्हर्मेंट जॉब आयलें म्हूण हांगा कॉल फॉर आयिल्लें बट तें डिप्लोमा बेजीस म्हूण इल्लें म्हाका मोन नासलें. बट मम्मी आनी डॅडीन एडवायस केलें गव्हर्मेंट जॉब आनी पेन्शनेबल जॉब आनी गव्हर्मेंट जॉब मेळचें
एक बाग देवाचें बाग म्हणून वय. तशें गायड केलें तशें म्हाका तितलें मोन ना गव्हर्मेंटीन ते म्हळ्यार प्रोफेशनल डिग्री वेस्ट जातात म्हजे मास्टर्स केले मागीर तशें जावन तितलें वॅल्यू ना प्रमोशन आनी आमकां तितलें ऑप्शन्स ना तशें तितलें मोन ना बट वेन आय सर्व सिन्सियरली वय मॅम तुमची एकच पावलां तुमी विवरून सांगतना म्हाका मस्त खुशी जाली कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमी स्टेप बाय स्टेप मुखार गेल्यात आनी देवान तुमचा हात धरून तुमकां वयर उखल्लें आनी तुमी आतां सांगलें तुमच्या काजारा उपरांत तुमी हासनांत थंयसर लेक्चरर जावनय वावर दिलो वय मो आतां तुमच्या काजारी जिविता विशयान कित्याक म्हळ्यार हर एका आमच्या कुटुंबांत एका चलयेक ल्हान आसतना भुरगेपणार आवय बापाय गायड करतात बरी पिकाय पावले उपरांत देवान सांगला ताका एक सांगाती दिता आनी तुमकां एक सांगाती दिला तुमचें एक कुटुंब वाडलें आतां तुमच्या कुटुंबा विशयांत एक विवर म्हजे नवऱ्याचें लव मॅरेज आमी ते हासन आसतना म्हाका लायक जालो तो हासन आसचे तांणी बट तांणी आमचे म्हज्या नवऱ्याचे फॅमिली प्रोटेस्टंट्स ओके बट म्हजो डॅडीक फस्ट मम्मीक आनी डॅडीक पयलें शॉक जालें आनी बट म्हजो डॅडी मस्त फ्रेंडली डॅडीन काले सांगलें तांच्या घरा वचून फ्रेंडली जावन उलोवन दोगांनी म्हजे इनलॉसी मस्त बरी सासूमाय आनी मांव मस्त बरी म्हजी तशें तांणी पुरा डिसायड करन अरेंज मॅरेजा बरी करन बट डॅडी एक काले म्हणी एका इगार्जीन जाय जे डॅडी वॉज व्हेरी पर्टिक्युलर आनी आमचे कॅथलीक इगार्जीन तेन्ना बँगलोरान एसेन्शियल चर्चान आमचें काजार जालें तशें काजार जावन 5 वर्सां उपरांत म्हाका भुरगें जालें म्हज्या दुवेचें नांव मंदिरा केरेन आयझॅक आनी तें आतां तुमच्या नवऱ्याचें नांव सांगूंकच ना तशें सुवीर आयझॅक ओके तशें म्हाका मस्त खुशी जाली आतां तुमी सांगतना तुमचें एक लव मॅरेज म्हणून सांगलें पळया म्हाका ह्या विशयांत इल्लेशें तुमकां इल्लें किडया म्हणून घेवन बघता कशें तुमची भेट जाली आनी कोणें प्रपोज केलें मॅम तशें काही व्हडलें हें न्ही व्हडलें लव आनी कनगूल न्ही जस्ट इट वॉज म्हजो एकलो काजन म्हज्या घरा आहलो तो इल्लें प्रॉब्लेम जावन शिकूंक इल्लें पाटी जावन म्हूण आमगेर आयिल्लो ताका कोण म्हण एक फ्रेंड जाय जे म्हूण म्हज्या भावाचे फ्रेंड असो काजन तो म्हजो नवरो तो अशें म्हज्या कंप्युटर क्लासांत वळख जाल्या तेन्ना म्हज्या भावाक म्हज्या काजनाक कोण म्हण एक कंपॅनियन जाय जे ताणें इल्लें तेणें गुय जे म्हूण त्या हातूंत हांवें तांकां एक केलें मागीर आमच्या घरा येवन वचून येताना ताका लायक जालें काही व्हडले विशय न्ही ताणें आय लव यू म्हळें आनी हांवें आय लव यू म्हळें तितल्यान ओके नाही व्हडले विशय न्ही पूण आय लव यू म्हणजे सगळें जिणी मांडून हाडची त्याला आमी तितलें काही व्हडलें गोंयचे प्रमाण नासलें जाल्यार तितलें सुलाभूय नासलें आनी तितलें मागीर हांव शिकूंक फार्मसी इल्लें टफ बी फार्म शिकतना इल्लें स्टुडियस आसिजे तशें जावन आय वॉज मोर अटॅच टू द स्टडीज तशें सड्ड गोंक आनी ना अशें जाल्लें तक्षण घरा म्हाका प्रपोजल आयलें हांवें सडन डॅडीक सांगलें डॅडी काजार करचें जाल्यार सुविधा काजार करून दी दॅट वॉज लिटल शॉकींग फॉर वन नायट इट वॉज अ लिटल डिस्टर्बन्स इन आवर हावस बट नेक्स्ट डे म्हजो भावा कडेन सारको तो दुबय आहलो भावान डॅडीन सांगलें भावान आनी आमी डिसायड करता भाव आयले तक्षण सुविधाक लायक केलें एक दिसाकच आयलो तो दुबयतावन आनी सुविधाक पळयले तक्षण व्हडणी बेबीन खुशी म्हाका बेबी म्हूण आपुणचें तशें बेबीन लायक केल्ल्या उपरांत आमी काही उलोवंक ना तें बरान आहलें न्ही इतल्या वर्सांक मे बी शी फावंड इट रायट म्हणून हांव सपोर्ट केलें मस्त खुशी जाली कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमच्या कुटुंबा विशयांत तुमी एक झळक दिली कशें तुमचे मम्मी डॅडी कशें कोऑपरेटीव आनी कशें देवबिरांतीचे आनी फ्रेंडली आसले आनी तशेंच देवानूच तुमकां एक बरो नवरो कनेक्ट करून दिलो आनी ताचे लागीं तुमचें काजार जालें आनी देवान एक मोगाची काणीक जावन तुमकां एक भुरगें दिलें आतां तुमचें तूं कितें करना आसा आतां ते फर्स्ट BSc BCA करतात खंयसर शिकोवन आसा बँगलोर आसा बँगलोर ओके आतां येदोळ पर्यंत तुमचें एक पैण भारी संतोशाचें पैण कित्याक म्हणून सांगल्यार कापये तोटाच्या त्या सुवादान तुमी जल्मले आनी उदेंतीचे रोम म्हूण नांव वाडल्या मंगळुरांत तुमचें एज्युकेशन थंयसर जालें ताचे उपरांत भोव आपुरबायेचो नवरो देवान तुमकां एक फावो केलो कुटाम जालें सक्कड जालें मस्त कुशेर आसल्या सडन तुमच्या कुटुंबांत जगलाणे मारल्ल्या बरी एक आघात जालो कितें म्हणून सांगल्यार
चिंतिनातले बरी तुमकां एक आघातकारी एक खबर मेळ्ळी. कित्याक म्हळ्यार तुमकां कॅन्सराची पिडा आसा. बेजार जाता, कित्याक इतलें बरें करून तुमकां देवान इतलें बरें दिलें सूख संतोश समृद्धी सक्कट दिवन अशें दिताना तुमकां कशें भोगलें मॅम? वाय मी? म्हाकाच कित्याक? ते तुमकां सांगूंक आशा येता वाय मी म्हूण हांव क्वेश्चन करूंक कुत्तू टायम नातलो म्हूण येत नाल्यार देवाक अर्गां दिता म्हाका हांव काल्याक म्हळ्यार म्हाका काल्याक जेजू अशें केलें म्हूण विचारूंक म्हाका पुरसोती नातली, म्हाका सिच्युएशन तशें येनातलें. 25 years आमी काजार जावन म्हजे न्हवऱ्याचें 25 years कंप्लीट जाल्लीं आमची. खंय कश्ट ना म्हूण सांगूंक ना, तकणांकी गोत्ता तुमकां गोत्ता काजाराचें जिवीत जावन दी आनी नॉर्मल जिवीत जावन दी सद्दां अप्स एंड डावन्स आसात आमच्या लायफांत. तें पुरो आमी थोडे फावटी बऱ्यान फेस केलां, थोडे फावटी वेरिएशनान फेस केलां, थोडे फावटी झगडें करनी फेस केलां, राग करनी फेस केलां. तें पुरा सगळी घरांत आमगेरी बट हे म्हजें डायग्नायज जाताना देवाक अर्गां हांवें वाय मी म्हूण क्वेश्चन करूंक ना देवाक. There was no time. I am just thanking God that the fear of cancer did not hit me at all. It didn't hit me then, it didn't hit me now, and I think it doesn't hit me anymore. It could be my faith. म्हजे देवा कडेन म्हाका आसचो मोग, म्हाका हांवें सांगलें म्हाका सिस्टर्स हांव काशा हाडली म्हणून तें न्ही म्हाका ना जाल्यार म्हाका ल्हानतावनी म्हाका इल्लें डॅडी मम्मीक पळोवन मागण्यान चड म्हाका मोग. ताजे उपरांत हांव काजार जाल्या उपरांत हांव प्रोटेस्टंटा कडेन काजार जाली. So it was a very challenging because my in-laws are very good आणि तांचे मागण्याची रीत डिफरंट, आमचे मागण्याची रीत डिफरंट. So it gave me an opportunity to do the adventure of searching what is true. मागण्यांत बेनिफीट कालें आनी तांचे मागण्यांत कालें बेनिफीट, आमचे आनी तांच्यान डिफरन्स कालें म्हूण. So out of all this, I came to know Christ as my personal savior, and I could feel his presence. And देवाचे कृपेन I am confident about my faith and my assurance in Christ. Yeah. ते निसाय की हांवें म्हाका आतां तुमकां तुमचे लागीं थोडी सवालां विचारूंक मन आसा, पूण तुमी इतल्या धैर्यान इतल्या आत्मविश्वासान तें काण घेतना हांवें विचारचे सवालां सेकंडरी म्हूण म्हाका दिसता. कित्याक म्हळ्यार आमी एक पळयता मॅम, तुमी मेडिकल लायनींतूच आसचे, वेनलॉक आस्पत्रेंतूच आसचे, थंयसरी कॅन्सर पेशंट आसतातच. तुमी फार्मसींत आसल्यार यू आर कमींग अक्रॉस, तुमी थंय पास जातात, पळयतात कॅन्सर पेशंटाक पळयतना तांच्या मुखा मळार थंयसर संतोश ना, निराशा, आनी कितले दीस म्हजे उरल्यात म्हूण सांगलें. पूण तुमी आतां सांगतात म्हाका तसलें एक फिलींग येवंकच ना म्हूण. ओके, आतां तुमच्याच पिडे विशयांत हांवें सांगचें जाल्यार तुमकां कसलें कॅन्सर जाल्लें आनी खंयच्या रितीर तुमी त्या विशयांत एक मनोस्थैर्य घेतलें? हांव कॅन्सर जाताना एक्चुली मस्त हेल्थी आसली. तशें कांय कोवीड जाल्लें मात्र कोविडाच्या सिजनांत देर वॉज आमकां चॅलेंजींग. इट वॉज 24/7 आमी वर्क करतात ताल्ल्यान कोवीड टायमार. मागीर त्या जाल्यार इल्लें ब्रिदींग प्रॉब्लेम आनी इल्लें एक्सरसायज डायट पुरा सगळें संवसारांत एक अवेर जाल्लें. आमी आमच्या हॉस्पिटलांत योगा क्लासीस आनी डायट आनी पुरा आमकां पुरा सप्लाय बरें जेवण आनी दितलीं, डायट फूड दितलें. म्हळ्यार वी वेर द फ्रंट लायन वॉरियर्स फॉर दॅट. तर त्या पुरा हांव म्हजे फिटनेसान बारी म्हाका कॉन्शियस आसलें. आय वॉज व्हेरी आतां पळयतना कळटा तुमी फुल्ल फिट आसात. थँक्स. दॅट इज द ब्लेसिंग अगेन, देवाची कृपा आनी द फिजिकल फिटनेस, बिकॉज आय हॅड अ पॅशन अगेन टू से मल्टिपल पॅशन आसता म्हळ्यार सिस्टर जावन डान्सर जायचे म्हणून. सो दॅट वॉज हार्ड दोज डेज. म्हळ्यार क्रिस्तांवांच्यांनी घरा गुरू पुजे आनी करूंक आनी तेडा चान्स नासले. तेडा रिजीड रुल्स आसले. भरतनाट्य शिकायचें जाल्यार पुजा करीचे, गेज्जे पुजे करीचे म्हणून. तें पुरा तितलें फ्लेक्सिबिलिटी नासलें. तशें म्हाका मस्तो आशा आय वॉन्ट टू बिकम अ डान्सर म्हणून. आय डू प्रॅक्टीस डान्स ऑल्सो. तशें आय थिंक आय वेंट आउट ऑफ द वे.
तशें तुमकां ते योगा क्लासेस आनी या, जालें नासलें? अदे. मागीर थंय तुमकां डायग्नोज वय तशें आसतना डायग्नायज जाल्लें म्हळ्यार म्हज्या पेटाची पिलां आहलीं घरा. सो दी पिलां हांगा घरा तेणें धांवतात आसतना आय टेंड टू तांकां पिलां घरा आसतना ते मुत्तात हांगा मुत्तात. सो वी वर प्लेईंग अरावंड. तेन्ना म्हाका नेक्कांत एक थ्रेड्डा बरी पुल जाल्या बरी जाली. ओके. हांवें चिंतलें काय नायटीचे थ्रेड घी कालेंगे म्हूण एक 2 पुटी अशें नेग्लेक्ट केलें. देन नेक्स्ट डे तशें जाताना म्हजें दुवेन पळयलें. काले मम्मा हांव वस्तूर सुकयताना म्हजें दुवेन पळयलें. काले मम्मा कालें डान्स करते बाल्कनींत म्हूण. हांव अशें म्हळ्यार मूय आसा गी कालेंगे म्हूण करतना म्हजे दुवे कडेन हांवें अशें जस्ट जनरली वी डिस्कस्ड. बट म्हजें तूं बारी स्मार्ट आसा तें इल्लें गुगल आनी पुरा पळय लागलें. हांव म्हज्यात एक स्लायटेस्ट डावट ना म्हाका. म्हळ्यार नेक्कान जाल्ल्याक म्हाका कॅन्सर गी ब्रेस्ट गी म्हूण म्हाका आयडेंटिफाय करूंक तितलें पुरसोती नासलें. म्हळ्यार घरा ड्युटींत आमी बिजी आसता. घरा आयल्या तेन्ना घरा क्लिनिनेस तें रांदप तें म्हूण तशें म्हाका तितलें काही डिस्टर्ब जावना. मागीर थर्ड डे आय हॅड टू म्हजे दुवेक इल्लें हेल्थचे इश्यू आहले. म्हणजे गायनकॉलॉजिस्ट डॉक्टर गीतांजली शेट्टी कडेन थँक्स म्हणून हांवें फोन केलें. ಮೇಡಮ್ ಮಾತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮಂದಿರ ಇಸ್ ಫೈನ್ ಮುನ್. ನಿರ್ಮಲಾ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್? ಅವೇ ಸಂಗ್ಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಮೇಡಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ, 50 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂದು ನೋಡ್ಕೋ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಶಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಶಿ ಸೆಡ್ ಅಶೆ ಫ್ಲೋಸ್ ಅವನು ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಲಕ್ ಆರ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಓಪನ್ನೆಸ್. ಮೇಡಮ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಳ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು 1-2 ದಿನದಿಂದ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಾ ಮುಣಲಾಗಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಜಸ್ಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ನಾಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ इल्ले लेट जाल्लें जाल्यार 3rd स्टेज गी 4th स्टेज जाल्यार कळ्ळ नासलें म्हजें तशें आहलें. काल्याक म्हळ्यार म्हाका ब्रेस्टान कांय लंप नासलें. तशें जावन डावटी ना, म्हळ्यार कांय आय हॅव नॉट कम एक्रॉस एनी वन इन अ फॅमिली ऑल्सो वेर कॅन्सर आसूंक पुरो म्हूण तेंय डावट ना. ओवर कॉन्फिडेंट आय एम फिट म्हूण इल्लें आय कॅन से. मागीर तिणें मात्र ಪುರ್ತೂನ್ ಫೋನ್ ಕೇಳ ಸಂಜೆರ್, ನಿರ್ಮಲಾ ಬನ್ನಿ, ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಮುಣ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಈಗಲೇ ಬನ್ನಿ. ತಶೆ ತಿನೇ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ हॅविंग प्रिविलेज टू इतले बरें डॉक्टर्स आमकां हँड रीच ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ तितले मोग करचें आनी दॅट मच कन्सर्न अबाउट पेशंट. शी कॉल्ड मी पर्पजली एंड देन मागीर तिणें आपूण मागीर तिणें टेस्ट करतना तिणें अगेन शी डिंट तिणें क्रिएट करूं ना कसलें फियर म्हूण. तिका कळ्ळें की फस्ट इमिडियेट म्हाका पळयलें तेन्ना कळ्ळें तिका. ಬಟ್ ಶೀ ಟೋಲ್ಡ್ ಏನಿಲ್ಲ ನಿರ್ಮಲಾ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳು. ಮಾಗಿರ್ ತಿಜೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪೊಳಿತಾನ ತಿನ್ನೆ ಸಂಗ್ಲೆ ನಿರ್ಮಲಾ, ನಂಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಾನು 3 days ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ದೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಒನ್ physician this gynecologist and the love that they have for the workers of their same profession. She was a government doctor also. ते देवा करगान दिवचें, हिंदुवांची जावन दी, क्रिस्तांवांची जावन दी, मुस्लीम जावन दी, तितले मोगान आमकां एकामेका एका सोसायटींत. दॅट इज द पर्पज ऑफ हांवें आतां काले म्हणया म्हजें विटनेस सांगचें तुमी विचारतना आय एग्रीड, बिकॉज म्हजे तावन एक सोसायटीक एक बरें जावचें जाल्यार, इल्लें एक कोणाचेंगी ट्रिटमेंट इल्लें हाडू जावचें जाल्यार म्हजें एक्सपिरियन्स आतां आय विल बी थँकफूल. ओके मॅम, आतां जालें जगलाणें मारलें, तुमी तें एक्सेप्ट केलें. वाय मी म्हणचे इतलें तुमकां टायम नातलो, बट यू एक्सेप्टेड इट, तुमी तें एक्सेप्ट केलें. पूण आतां आफ्टर इफेक्ट ताचे हांवें सांगचें, एक एकूच इफेक्ट आसतात. एक पयलें काल म्हळ्यार इमोशनल. तुमच्या मोती भितर, तुमच्या काळजा भितर तुमकां कशें भोगलें? that was as you said, it's not easy. आतां पळयल्लें बरी ओके कॅन्सर जालें, क्यूर जाता, ती बरी जाल्यार this common statement. तितलें सुलभ ना जर्नी. It's a very hard journey from the starting till the end, whatever we are going through. But that can be handled very confidently, and devache kurpen we can make it enjoyable journey also. That is the purpose of me giving this witness. म्हजें कळ्ळें तक्षण म्हाका फर्स्ट फियर वॉज कशें म्हजे मम्मीक सांगचें. शी वॉज 80+ and my daughter was just recovering from her anxiety issues ताका आहलें. So these two were my important people in my life, where how could I put this news to them?
आनी म्हज्या न्हवऱ्याक की हांवें अशें पुरा टेंशन दिवना काल्याक म्हळ्यार म्हजें मेडिकल प्रोफेशन जाल्ल्याक आय नो माय हजबंड इज उणें उलोवचें ताणें सेट Okay. आनी म्हाका गोत्तालें तो हील ऑल्सो बी वेरी टेन्स्ड अबाउट दीस आनी होल ऑफ माय फॅमिली आय नो दे विल बी शॉक्ड विथ बट हांवें कशें केलें म्हळ्यार म्हज्या भावाक आनी म्हज्या वनियेक सांगलें आनी मम्मी कडेन आमी आज येता अशें जालां काही टेंशन करूंक ना म्हळें आनी वील स्टार्ट वन स्टेप बाय बीइंग रिलॅक्स्ड अदरवायज क्राईंग ओन्ली वील कंटिन्यू इन द हावस दे शूड नॉट बी अ क्राईंग म्हणून म्हज्या भावाक आनी वनियेक सकयलता आमी मम्मी कडेन येतानंत मम्मी अशें अशें आसा म्हणटानंत मम्मी इमिडिएट रडूंक सुरू करता हांवें आय हग्ड माय मदर एंड टेल्ड मम्मी एक फस्ट डे रडूंक ना आमी देव म्हूण एकल्याक पातयेल्यार देव आमकां गूण करता म्हूण पातयेल्यार ताजे गूण करचे एबिलिटी म्हूण आमी दीस आनी रात मागता वेन वी हॅव दीस देन वी वील नॉट क्राय रडल्यार तुकाय भलायकी पाड जाता म्हजीय भलायकी आनी समाधान आमचें इल्लें समाधान आसचें वेता तशें जावन फर्स्ट डे तावन वी वील नॉट दीस इज जस्ट एन अनाउन्समेंट म्हळें हांवें आय एम इन मेडिकल प्रोफेशन सो स्टेप बाय स्टेप आय वॉन्ट टू टेक इट वेरी चॅलेंजिंगली म्हजे वनीक आनी म्हज्या भावाक इल्लें टेंशन जालें इट्स नॉट एन इजी टू एक्सेप्ट अशें गोवन हाडलें मनीस सडन येवन यू आर लायक ए मर्क्युरी पाद्र आसा बरी एणे तेणें सकडा सांगत आसलें दॅट वॉज आय न्यू दॅट एवरी वन वील टेक इट मागीर म्हजें सेकंड स्टेज जावन इट वॉज नॉट दॅट गूड म्हजे रिपोर्ट सो आय हॅड टू गो फॉर ते प्रोटोकॉल म्हूण आसा सर्जरी जायजेत आहली किमो जायजेत आहलें रेडिएशन जायजेत ताल्लें पुरा जायजें तशें जावन देर इज नो स्किपींग ओके सो दॅट वॉज अ इंटेन्स ट्रिटमेंट ओके आतां इमोशनलाचें कशें तुमकां तुमच्या कुटुंबादारांनी इमोशनल हें केलें म्हणून आतां तुमच्या सर्जरी वेच्या पयलें आनी एक म्हाका धाकटे इमोशनल इश्यू मोटव्यान सांगून सोडा तुमच्या न्हवऱ्यान आनी तुमच्या धुवेन तुमकां कशें त्या विशयांत बुजयलें या धैर्य दिलें या नॅचरली म्हज्या न्हवऱ्या कडेन हांवें तमाशेक विचारलें जानू म्हूण आपुणचें हांवें सांगलें जाणू आय डोंट नो आतां ब्रेस्ट ऑपरेशन जाल्यार आय वील नॉट बी एज प्रिटी ऑर हे म्हज्या न्हवऱ्यान एक बरें सांगलें यू आर ऑलवेज प्रिटी देन ऑन लेटर ऑल्सो म्हणून ते म्हाका मस्त खुशी जाली म्हजे धुवेक मात मस्त बेजार जालें मम्मा हाव कूड इट हॅपन टू यू वेन यू लव गॉड सो मच ते इल्लें म्हाका मस्त बेजार जाली म्हजे धुवेक कशें तें कशें फेस करता म्हूण म्हाका इल्लें हें आहलें मम्मीचें आनी म्हजे धुवेचें बट दे वर वेरी सपोर्टीव या आय कॅन मॅम आतां तुमी सांगलें सर्जरी करूंक पडलें ताचे उपरांत किमोथेरपी आसलें तें करूंक पडलें ताचे सायड इफेक्ट पळयला सबार कॅन्सर पेशंटान हांवें पळयला देवान तुमकां वरती सोबाय दिला सोबीत केस दिल्या आनी आफ्टर इफेक्ट केस वेतातूच वय मू ते धाडा हाऊ यू फेल्ट तुमकां ह्या विशयांत कितें भोगलें आत्तां हांगा हॉस्पिटलांत हांव पार्लराक वचून इल्लें टचअप कर म्हूण म्हज्या फ्रेंडा कडेन गेल्ली शालेट म्हूण तें ऑल केअरांत आसा ती ताणें आत्तां सांगलें तूं मिडियाचे कडेन सांगतना म्हजें सांग पयलें काल्यार म्हळ्यार ताणें म्हजें स्टेप बाय स्टेप केस कट केले ओके तशें मस्तू फ्रेंड्सांनी मस्तू म्हळ्यार आय डोंट नो लायक आय कॅनॉट टेल एवरीबडीज नेम बट तुमी सोबाई म्हूण सांगतना आय कॅन से अ गूड फ्रेंड बीइंग अ ब्युटिशियन हांवें गुगलांत तांणी चॅक केलें सो फर्स्ट डे ओन्ली वी डिसायडेड ते केस येतात म्हूण गोत्ता बिकॉज आय एम इन मेडिकल प्रोफेशन अँड स्पेशली आय एम इन ड्रग डिपार्टमेंट so I know when the drug goes inside what does it do to our body and what does the body does to the drug everything I know theoretically and I'm a pharmacologist study kela drug action only I have studied so there is no question that I have to fear तशें जावन केसाचे म्हाका गोत्तालें केस येतात म्हणून सो पयलेंत ताणें सुबीत कन्न एक 2-3 दीस आतां एक दीस लॉंग एक दिन शॉर्ट एक दिन I had 4 days time before the surgery that time she made it 1-2 सुबीत स्टेप केले so that was beauty of it so तशें आतां तुमी सांगलें तुमकां इतलो व्हडलो आघात जालो तशें तुमच्या सांगात आसलें की त्या विशयांत मस्त बेजार जालें तांकां एक तुमच्या विशयांत एक कन्सर्न आसलें आतां तुमच्या कोलिग्स आसात ते तुमच्या सांगाता वावर करतले आसात तांची प्रतिक्रिया कशी आसली मॅम ओ देर वॉज लायक नो फर्स्ट ऑफ ऑल म्हजे फ्रेंड्स लायक आय कॉल्ड म्हजे नर्स एकले फ्रेंड आसा अनिता आनी उमा म्हूण फिजिओथेरपिस्ट आनी डॉक्टर शरत म्हूण ही इज अ पॅथॉलॉजिस्ट तांकां फर्स्ट दे वर
जस्ट क्लोज टू मी हांवें फस्ट कशें न्यूज सांगचें म्हळ्यार नो बडी बिलीव फस्ट इमिडिएट रिएक्शन it cannot Nimi cannot have cancer. This was an attitude and sakranche reaction no report wrong asung puro. Okay. That yeah, one day saknai disastrous मागीर सक्कडी सगळे हॉस्पिटल ते कोइन्सिडेंटला जावन म्हजे रिपोर्ट आयल्या उपरांत आनी दोगां नर्साचें पॉझिटिव्ह आयलें तशें जावन 1 म्हयनो वेनलॉक मात्र हालून दवरलें म्हळ्यार एवरी वन इज स्केर्ड हें काल्याक कोवीड तावन गी वॅक्सिनेशन तावन गी न्ही हाव कूड इट हॅपन फॉर 3 people टुगेदर म्हूण and I was the first person so ani dogani they were completely lost so the way I faced it built in hospital I told things will be fine I myself were telling no ते अनेक हांव सांगूंक आशेता म्हळ्यार डिले करूंक गुत्तू नजो म्हळ्यार डिले एक दिसी डिले करचें बिकॉज द मल्टिप्लिकेशन एंड ऑल इट कॅन बी वर्सनिंग टू यू तशें डिले मात्र करूं नजो आमी मेडिकल प्रोफेशनान आसून दी कालें एक पिडा आयली म्हणटना आमी तें एटेंड करचें मस्त इम्पॉर्टंट तें म्हाका आय वॉज व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट कोणें कालें सांगल्यार आय वॉन्टेड टू गो स्टेप बाय स्टेप थोड्यांनी नाका आयुर्वेदीक कर तें नाका हें नाका तें पुरा दे विल टेल 100 people will tell 100 things. पूण आतां तुमी सांगतना म्हाका अनेक विशय आजकाल मिडियांत रॉंग इन्फॉर्मेशन दिते आसात फॉर एग्जाम्पल कॅन्सर डायबिटीस आनी इवन एड्स आनी किडनी फेलियर असल्यान पुरा वैद्यರಿಗೆ सवाल म्हण थोडे एडवर्टिजमेंट दिवन आमचे लागी आयिल्लें बरें जालां तर तुमी हे जे आमचे लागी कोर्स करी जे अशें म्हणटात सो अशें सबार जाणांक रियलिटी काल म्हणून गोत्त आसना देखून हांवें तुमचे लागी एक विचारचें अशें लोकांक वांकडे वाटेक व्हरतना आमी तुमचे लायफच एक तांकां एक एग्जाम्पल म्हणून सांगयात मेडिकेशन कशें करीचें असलें एक वांकड्या वाटेक वेच्या एक आड मिडिया विशयान तुमी काल म्हणटात लोकांक एक संदेश ते आमी आयकूंक वचो काल्याक म्हळ्यार आमकां डॉक्टर्स आसचे ते 3 कितले वर्सां शिकतात ते स्पेशलायज करतात तांतूं काल्याक म्हळ्यार आमचे आतां तुमी कशें मिडियान तांणी परत स्पेशलायज करता हांव कशें ड्रगा विशयान स्पेशलायज करता ते डिसीज आनी डायग्नोसीस विशयान शिकतात ती मुस्त तशें जावन आमी आनी लायट खाणी येवंकूच ना ताका कन्सर्न पर्सना कडेन आमी इमिडिएट वचाचें आनी हांवूय स्टेप बाय स्टेप कशें म्हजे गायनोकॉलॉजिस्टान गायड केलें हांव स्कॅनिंग करूंक गेली मागीर म्हाका एक डावट आसलें ओके शूड आय गो टू ए सर्जन ऑर शूड आय गो टू ए कॉस्मेटॉलॉजिस्ट म्हणून तशें हांव तांगामा वर्गीसा कडेन गेली तिणेंय म्हजें म्हाका बरें करून गायड केलें तिणें इमिडिएट मागणें केलें तें एक देव तुका धैर्य दितलो म्हणून ते एक पळय तितले व्हडली डॉक्टर्स जाल्यार कितलें पळय तें हांवें सांगलें गितांजली मॅडम तिणें मागलें इणें इमिडिएट मागलें तिणें गायड करून डॉक्टर रोहन गट्टी कडेन वच म्हणून लागलो रोहन गट्टीन इतल्यान सांगलें ಮೇಡಮ್ ನೀವು 51 ವರ್ಷ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ದೇವ್ರ ಫಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇದು ನಿಮ್ಮದೆಂಥದ್ದು ಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಗೋ ಹೋಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಗಾಡ್ಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಡು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ नो सो यू जस्ट थिंक लायक MD एग्जामाक शिकतना कशें MD एग्जामान तितल्यान ताणें म्हाका डावट करूंक चान्स कशें नासलें ताजे वयरी डॉक्टरान सांगलें ಒಂದು MD ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನಾವು 5-6 ತಿಂಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಹುಚ್ಚಿಡ್ದವ್ರಂಗೆ ಓದ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಕೀಮೋ 8 ಕೀಮೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ರೇಡಿಯೇಷನ್ 35 ಆಗಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ स्किप ಮಾಡಬೇಡಿ तेंपरा पळय तांणी कितलें बरें करून एडवायज करतात अशें म्हाका म्हूण न्ही सगळे पेशंटाक डॉक्टर एडवायज करतात घरा वचून हे काणगे बा हे काणगे आमी कालें डॉक्टर सांगता पळय तांणी समा आयकून ते कळले गुळयो काणयोचे व्हेरी इम्पॉर्टंट डॉक्टरांनी मागण्याक इम्पॉर्टंट दिल्या म्हणून तुमी सांगतना म्हाका व्हरतो संतोश कित्याक म्हळ्यार आमच्या कुटुंबांत मागणें पयलें स्थान घेता तुमचे मम्मी डॅडी जावं दी या तुमच्या गोवाच्या कुटुंबाचे तुमच्या न्हवऱ्याच्या कुटुंबाचे जावं दी मागण्याक प्रामुख्यता दिवची दोनी कुटुंबां आनी तांच्या कुटुंबाच्या मागण्यान सोम्यान तुमचें तें निजायकी अजाप केला म्हूण सांगचें ती कांयच दुबाव ना पूण तुमकां आतां हें कॉन्फिडन्स गेन करूंक मागणें कशें आदार जालें मॅम ते मस्तो आसात इन्सिडेंट्स आमच्या लायफांत तुमकांय गोता म्हाकाय गोता बट आनी एक ल्हान एग्जाम्पल सांगता हांव कशें देव दिसना आमकां बट देव कशें मनशाच्या मुखांतर सिच्युएशना मुखांतर आमचे कडेन उलयता म्हणून
हांवें म्हाका कॅन्सर जाल्ले तेन्ना म्हजो हांगा जेट बिल्डिंगान म्हजो फ्रेंड दिलराजा कडेन अशें जस्ट कोणाक सांगचें कोणाक सांगी नजो आनी टायम ना म्हजे कडेन काय म्हळ्यार आय हॅव टू डिसिशन काडून घेवचें सर्जरीक डिसिशन काडून घेवचें लीव एप्लाय करीचे घर मॅनेज करीचे लायक ऑल सिच्युएशन टुगेदर कशें कोण येतात म्हाका काल करचें म्हण पयशे खंयच्यान हाडचे नॉर एवरीथींग 100 थिंग्स आर आय हॅड ओन्ली 2 days टायम तेन्ना म्हजे बर्थडे ऑगस्ट 24th म्हजे माय बर्थडे वॉज देर 28th वॉज माय सर्जरी सो आय हॅड ओन्ली 4 days टायम ओके सो हांवें डिसायड केलें बर्थडे शूड बी सेलिब्रेटेड एज अ कंप्लीट थँक्स गिवींग ओके So I called my best friends, I called my family. That is it was a wonderful day of I just sang one song and Thanksgiving. तशें हांवें दिलराजा कडेन सांगलें हांवें एक song sing केलें दिलराजा सेशन जालें म्हणटना he was also shocked to listen. And next day he just told come and sing in a studio. See देवान हांवें सांगचें देवान कशें म्हाका धैर्य मेळ्ळें म्हणून तूंय चॅटान म्हणजे युट्यूबान ते म्हजें एक song आसा आय एम नॉट अ सिंगर एट ऑल But I loved people singing. I used to enjoy being with my friends who are musicians and all that. But I loved everything. त्या दीस एक दीस कितले स्पिडांत आय हॅड अशेंत ड्युटी टायमार मुग्धो न्हू परमिशन आनी काणयोन 5 o'clock हांव ते स्टुडियोक रोशन रेकॉर्डिंगाचे स्टुडियोक वचून थंय संजय बाबान वचून सिंग कर म्हणटना हांवें फस्ट टायम सिंग करचें तर संजय बाबा भियेनचें नाका तुमकां काल सिंग करूंक येता पळय सिंग करून वसा आमी एडीट करता म्हणून लागलें अँड दॅट सॉंग वॉज सच ए सिंपल सॉंग तुय चेट्टान हांव तुका पत्ती येता हांव तूं म्हाका म्हजे वटू आसय म्हणलें एक हिंदी सॉंग दॅट वॉज एकोईंग मी होल टायम अँड इट गेव मी सो मच स्ट्रेंथ देवाचीं उतरां म्हळ्यार मस्त भियेतना आमी थोडे फावटी वर्ड्स येनात आमी कितले बायबल वर्सीस मेमोरायज केल्यार ते सॉंग वॉज कंप्लीट हांव आसा तुका हांव आसा म्हणून एश्युरन्स वॉज अ ब्युटिफूल एक्सपिरियन्स ते म्हळ्यार आय थिंक आमी तितले सेन्सिटीव जायचे देवाचें आयकूंक म्हळ्यार ही स्पीक्स टू अस व्हेरी सॉफ्टली ऑर मे बी थ्रू सम सिच्युएशन मे बी थ्रू पीपल देव उलयता आमचे कडेन आमी मात्र आयकूंक रेडी आशिचे आयकना आमी थोडे फावटी म्हळ्यार आमी चिंतचे खंय आसा देव काल्याक म्हाका अशें केलें हांव कालें सूख केलां आनी म्हाका इतलें पनिशमेंट दिवं म्हूण आमी क्वेश्चन करता न्ही ते स्टील वॉयस ऑफ गॉड कॅन बी हर्ड अँड वॉट एवर फेथ यू आर मे बी अ मुस्लीम ऑर अ हिंदू ऑर अ क्रिश्चन आमचे फेथ आमी क्रिस्तांव जावन आमकां एक फेथ आसा इटर्नल लायफ एश्युरन्स आसा आनी आमकां देव फोगीव केला म्हूण आसा आमकां देव म्हजे वटू आसता म्हूण सांगता हांव तुजे वटू केदाळें आसा आय वील नेवर लीव यू म्हूण सांगता तशें म्हणटना वी हॅव टू होल्ड ऑन टू दॅट स्मॉल थिंग दॅट इज मोर दॅन इनफ इट कॅन बी अ ग्रेट थिंग पयशिल्ल्या सगळ्या काळोख आसतना पयशिल्ल्यान एक वात दिसल्यार बरोसो आसता तुमचे अनेक विशय म्हाका आज कळ्ळी तुम्ही एक सिंग केला आणि तुम्ही एक सिंगर म्हणून खंडीत इन फ्युचर आमच्या स्टुडिओ की येयात आनी सिंग करा आनी सोबीत तुमचो थाळो सोम्या खातीर आनी देवाची वडवीक गावच्या खातीर ताका एक अर्घा दिवच्या खातीर आमच्या स्टुडिओन येवन आमच्या सर्व विक्षकांक एक दादोशी करूंक तुमकां आतांच एक आपोवणें दिता थँक्स मॅम आतां उंदरून वेताना आतां तुमी इतले कॉन्फिडंट एक कॉन्फिडन्स आसा तुमचे लागी आत्मविश्वास आसा देखून तुमकां ती एक येदी व्हडली पिडा खंयच्या लेखाक म्हण तुमी चिंतूंक कसना पूण भितर अंतरंग म्हणून हें नासता हर एकल्याचें एक कॉशेट म्हूण आसता हर एकल्याक तें फील जाता पूण जाल्यारय तें तुमी कितल्या धैर्यान आत्मविश्वासान तुमी मुखार गेले आनी तुमचो तो आत्मविश्वास दुसऱ्या कोणाकय पूण तांतू एक बेनिफीट जालें की एका रिक्षा ड्रायव्हरा विशयान तुमी कितें उडोळ सांगता म्हणलें म्हाका वय न्ही अशेंत हांव ड्रायव्ह करतना म्हज्या न्हवऱ्याक एक दीस ड्रॉप करूंक हाडलें न्हवऱ्यान सांगलें ड्रायव्ह करयत गे म्हाका हांवें सांगलें म्हाका ड्रायव्ह करूंक जाय आय वॉन्ट टू ट्राय बिकॉज हात बिकॉज वेन लिम्फ नोट्स काडले तेन्ना म्हज्या लेफ्ट हँडाक स्ट्रेन करूंक ना आनी ड्रायव्हिंग आनी रिस्की म्हूण सांगतात बट हांवें मस्त रीड केलें मागीर म्हज्या न्हवऱ्याक सांगलें न्हू हांव ड्रायव्ह करून येता तेन्ना दोगां तेगांनी बरें कमेंट सांगून ना दोगां तेगांनी एप्रिशिएट केलें दोगां तेगांनी ओ तशें न्ही ती मुरतात कॅन्सर जावन तशें म्हणची डायरेक्ट म्हणलें आसा म्हाका ते बरा म्हणटना म्हाका हांसूय येयल्यात कशें पळय संवसारान ते डिस्करेज करतात इल्लें वीक आहल्यांक कशें हांव फूल म्युजीक घालून ड्रायव्ह करून म्हज्या न्हवऱ्याक स्टेशनाक सोंडपाटी येतना दोगां तेगांनी पळयलें तशें आमच्या लेनांत आनी एकल्याक अशें कॅन्सर आसता म्हणटना
तकल्यानी वचून ताकाय सांगलें अशें निम्मी अशें आसा तें बोल्ड अप आसा ड्रायव्ह करता म्हूण तशें एटलिस्ट फॉर वन पर्सन वेन निम्मी कॅन ड्रायव्ह द कार वाय कांट आय डू माय वावर म्हूण आय वॉज व्हेरी हॅपी दॅट अगेन बुस्टेड मी ओके आमी ल्हान काम बरें करतना आनी एकल्यांक बरें जातालें एटलिस्ट त्या जाल्यार म्हाका आणकी कॉन्फिडंट आयलें ओके आय कॅन डू सर्टन थिंग्स म्हूण वय मॅम कित्याक म्हळ्यार तुमच्या जिवितांत कितले अवकाश मेळटा सेवा दिवचे तुमी एकी सोडिनात कित्याक म्हळ्यार परत हांवें पळयलें हांव तें मान्ना शुटींग करूंक आयलो स्नेहालयाचे ब्रदर जोसेफाचें एक ड्रीम योजन तें 700 जाणांक हर एका दिसा जेवण दिता आनी तुमी त्या दीस हांव थंयसर पावतना थंय येवन तुमी हर एकल्याक मान्ना योजनेचे लोणचें वाडटल्यात तुमी इतले बिजी आसलेले लोणचें वाडोवन थंयसर आयले त्या वेळार हांवें चिंतलें तुमच्या विशयांत एक झळक आमच्या भिक्षकांक दिवचीच म्हूण देखून आतां सक्कड जालें तुमी ट्रिटमेंट जालें वखद जालें डॉक्टरांनी सांगात दिलो कुटुंबाच्यांनी प्रोत्साह दिलो देवान बेसांव दिलें एज अ मिराकल तुमी कॅन्सरांतून भायर आयल्या कॅन्सर गेद्दावर म्हूण घेवन आमी सांगतात कॅन्सरांतून तुमी भायर आयल्यात कॅन्सराचेर तुमी एक जैत जोडलें आनी अशें तुमचे रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आयले निजाकी सौम्यान तुमच्या जिवितांत एक अजाप केलें आनी तुमच्या कुटुंबांत एक संतोष दिलो ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात आतां हे चान्स दिल्लें एक हांव अशें सांगूंक आशेता म्हळ्यार लायफ पयलीं आय वॉज केअरफूल बट अशें पुराय इलनेस जातना क्लोज टू द डेथ म्हूण लायक बिकॉज किमो आनी कर्न येतना घरा येतना बिकॉज इट वील हिट युअर हेड आय आनी फ्लॅश जाल्या बरी जाता कान रिंगींग येता आंग पुरा चिमटो काडल्या बरी जाता खालें खालें जाता नाकात नाका जिवनत नाका मुळ्ळें थंय वॉयस फील जाता खालें आतां वाचून हांवें खालें करूंक जाय मुळ्ळें तितलें म्हणी ओडटा लायफ एवरी डे हे एक्सपिरियन्स जाल्या उपरांत म्हाका एक बरेंपण मोगलें म्हळ्यार लायफ इज व्हेरी अनसर्टन तशें एवरी डे ए स्पेशल डे म्हूण दॅट वील बी अ लास्ट डे ऑफ अ लायफ म्हूण आमी एन्जॉय करचें जाल्यार खालें म्हणी दान करचें जाल्यार हेल्प करचें जाल्यार नाल्यार आमचें पॅशन पर्स्यू करचें जाल्यार वी कॅन डू दॅट वीथ आर टायम ना तशें म्हणच्या बदलाक यू कॅन अचीव दॅट इज वॉट आय हॅव एन्जॉयड नाव हांव डान्स करता इल्लें स्विमींग करता आनी सिंग करूंक ट्राय करता तुमच्या प्रोग्रामांत येवन सिंग करूंक या दिस इज माय प्रिविलेज एट द एज ऑफ 50 आय एम गिवन दीस ब्लेसिंग ऑफ पर्सिविंग माय टॅलंट सौम्यान तुमकां मस्त अवकाश दिले आनी ही एक पिडा तुमकां खंयच्याय रितीर एक व्हडली पिडा म्हूण तुमकां भोगूंक वचना पूण आमी आज कितले फिट परफेक्ट म्हूण सांगल्यार वन ऑर द अदर डे आमकां आमच्या भितर आसची पिडा कळसना देखून असल्या पिडे विशयांत आमी कशें जागृत करीचे खंयच्या रितीचे एग्जामिनेशन्स आसात तुमी एक मेडिकल मनीस देखून ह्या विशयांत आमच्या विक्षकांक एक संदेश हांव हे म्हजे एक्सपिरियन्स तर सो मेनी मस्त एडवायस आसात बुक्स आसात यूट्यूब चॅनल्स आसात म्हजे एक्सपिरियन्सा प्रकार हांव सांगूंक आशेता म्हळ्यार एक रेगुलर आमचे बॉडी देवान दिल्ली हे बॉडी आमी जागृत करची आमची ड्युटी ते करेक्ट टायमार टेस्ट करचें म्हळ्यार सेल्फ एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर लेडिसांक सेल्फ एग्जामिनेशन एक म्हयन्याक एक पुटी म्हणी नाताना तेल सरोवन म्हणी इल्लें डावट आयले ताणा वचून गायनिका कडेन दाखयल्यार 0 स्टेजांत आयडेंटिफाय जाल्यार किमोय आसना रेडिएशन आसना काही प्रॉब्लेम आसना अर्ली एग्जामिनेशन जाल्यार व्हेरी सिंपल एडवांटेज त्या म्हयन्या पळयतना 30 डेसा भितर वचून डॉक्टराक विजीट केल्यार इतलें जर्नी पास जायचें म्हूण ना एक आनी आमी कावंटचें जावन दी आनी आमचे फिटनेसांत इल्लें जागृत जायचें कले म्हणी आमकां पॅशन आसचें आतां हे योगा म्हणशें ऋषी मुनीक आनी इनवांचे तशें न्ही ब्युटिफूल योगा केल्यार तातूंत ब्रिदींग एक्सरसायज आमी ब्रिदींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट तें म्हाका मस्त हेल्प जालां रेडिएशन जाताना उस्वास बांदल्या बरी जाताना पुरा मस्त ते अनुलोम विलोम म्हणना तुमचे लेफ्ट हातान काणयोन रायट हातान सोडचें तले पुरा सिंपल मस्त बरें आसात कले म्हणी आमी एक पॅशन करचें हांवें सांगलें तुमचे कडेन हांव स्विमींग करता आनी डान्स करता आनी दीस डान्स टीचर आनी संगीता टिचरांनी म्हाका मस्त एनकरेज केलां काल्याक म्हळ्यार दे आर व्हेरी फोकस्ड आनी मस्त डेडिकेटेड तांणी सांगचें निर्मला नीव चंद हाडतीरा
ನಿಮಗೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಬರ್ತೀರಾ. ತಲೆ ಪೂರ ಪಾಸಿಟಿವ್ म्हाका मस्त हेल्प जाला. ऑल दीस म्हणजे जस्ट आय कॅन से इट्स जस्ट द स्टार्टिंग संगीता आनी हांवें जस्ट स्टार्ट केल्लें. बट दे ऑल बिकेम माय गुड फ्रेंड्स. दीस टिचर्स बिकेम माय गुड फ्रेंड एंड कावन्सिलर्स. ते हेल्प जाता. आनी एक थर्ड वन फस्ट हांवें थर्ड वन हांवें सांगचें जाल्यार इन्शुरन्स करचें मस्त बरें. सगळ्यांनी आमच्या इंडियांत आमी तें कावन्सील करीचें. म्हळ्यार तुमकां गोत्ता फॉरेन कंट्रीसांत आनी हेल्थ इन्शुरन्स कितले आनी तांकां टॅक्स आनी ताका पुरा वेतात म्हूण आमकां पुरा गोत्ता. बट आमी इंडियांत आमचे बजेटा प्रकार आमचे इन्कमा प्रकार आमी एक मिनिमम 3 to 5 lakhs 10 lakhs इन्शुरन्स करचें मस्त बरें सगळ्यांनी. ते मिनिमम येता म्हयन्याक एक 600-700 रुपीज येता 10,000चे. ते म्हाका मस्त एक तुमकां फायनान्शियली कशें देवान म्हाका सहाय्य केलें म्हूण हांव तुमचे कडेन सांगूंक आशेता. म्हळ्यार हांव आनी म्हज्या न्हवऱ्यान आमी कांय मस्त सेविंग्स म्हूण करूं ना. घर बांदलें, घराचें लोन आनी तिरसिलें आनी मस्त आमी आमच्या घरांत ते एंटरटेनींग आमी मस्त जाणां गेस्ट येवचे आनी हेल्प करचें म्हज्या न्हवऱ्यान. तशें आमचे कडेन कांय व्हडलें बजेट म्हूण नासलें. बट जाल्ल्या दिसा 4-5 जाणांनी म्हाका इल्लें हर्ट जावचे बरी सांगलें, खंयच्यान पयशे हाडटात आतां, तुमी जागृत नातल्यात म्हणून. हांव मात्र घरा येवन एकच देवा कडेन नील डावन करून हांवें सांगलें, जेजू हांव तुजो मस्त मोग करतां. हांव चड विचारना काल्याक म्हाका ही पिडा दिली म्हणून. बट सी टू दॅट नोबडी शूड लाफ एट मी. आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन्सल्टेड. म्हणजे पयशेचे पुरा 1 रुपया हांव करचूंक आशा करना. तूं कशें दितय म्हाका गोत्तू ना म्हूण. सो ऑल माय ट्रिटमेंट केम टू 6 lakh आनी एवरीथींग गॉड गीव. सो मस्त खुशी जाली मॅम, मस्त खुशी जाली. कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमी तसले एका मारेकार पिडेतावन तुमकां सोम्यान एक सुटका दिली आनी तुमी आतां कितल्या आत्मविश्वासान हांगासर दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या ह्या कार्यक्रमांत इतल्या आत्मविश्वासान तुमचो अनुभव आमच्या विक्षकां लागीं तुमी वांटून घेतलो. निजाकी आमकां वरतो संतोष आनी अभिमान. कित्याक म्हळ्यार तुमची देख हर एकल्याक जावं दी. केदाळय पॉझिटीव थिंक करूंक, ह्या धनात्मक रितीर चिंता करूंक आनी खंयचेय कश्ट आयल्यार धैर्यान सोसूंक आनी देवाचो बरवसो एक सांडी नासतना ताचेर जैत व्हरूंक तुमी एक जिवी साक्ष जावन आसात म्हणच्यात कांयच दुबाव ना. तर ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार आमी आसा. आमचे दिव्यवाणी लायव्ह वीक्षक वर्त्या आतुरायेन तुमचें हें संदर्शन पळोवन आसात. तांकां एक तुमचा आत्मविश्वासाचो एक संदेश दिया. हांव इतलेंच सांगूंक आशेता, कॅन्सर म्हणले तक्षण भियेनाकात. देवाचो मोग आनी आमकां मोरून येतात, एक ना एक दीस मोरूंक आसात. दॅट्स वाय इट इज ऑलवेज बेटर टू सी एज मच एज पॉसिबल. देवान दिवचे, देवान मस्त आमकां सकत दिला, एवरी इंडिविज्युअलाक सकत दिला. ते आमी आयकुनचें आनी आमी एप्लाय करचें. ना म्हाका बेन दिसना, हांव फेस करता. आनी दॅट जर्नी इज ओन्ली 6 months, 1 year, 2 years तितलेंत. तें चॅलेंजींग जावन एक्सायटमेंटांत नेगेटीव थॉट्साक सप्रेस करून पॉझिटीव एश्युरन्सांत मुखार वचूंक हांव सगळ्यांक एनकरेज करता. देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. धन्यवाद पटयता. थँक्स. कित्याक म्हळ्यार आमच्या विक्षकांक ह्या मार्च म्हयन्यांत आमी स्त्रियांचो विशेष अंक हर एका हप्त्यांत म्हणले बरी आमी स्त्रियांचें एक विशेष साधन आनी स्त्रियांचें एक विशेष संदर्शन एक एपिसोड आमी प्रसार करना आसा. आनी आमकांय वरतो संतोष आज तुमच्या सांगात इतलो वेळ बसून आमच्या विक्षकां खातीर एक भासाभास संवाद चलोवंक आमकां एक फावो केल्ल्याक हांव सोम्या देवाक अर्घ दिता. आनी तशेंच सर्व आमच्या विक्षकाच्या नांवी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या कुटुंबाक सर्वेस्पर देव बऱ्यांतले बरे सर्व विचणार देणी दिवं दी. तुमच्या पतीक लांबावक, तुमकां लांबावक, तुमच्या दुवेक सर्व बरो फुडार लाभोवन दी. तुमच्या कुटुंबांत सर्व रितीचो संतोष थंयसर सोमीदेव तुमकां फावो करून दी आनी सर्वांत तुमकां बरेंच मेळोवन दी. आनी तुमची देख कोण निराशी जाता तांकां तुमची देख एक बरवशेचें एक तारण जावं दी म्हूण आशेता. थँक्स सर. इतले लायफ म्हाका देवान इतलें, तुमकांय मस्त थँक्स म्हणटा. म्हाका हे देवान भाग दिल्ल्याक आमी आमच्या सोसायटींत म्हजें जीवन एक 4 जाणांक बरें जावचें जाल्यार आय एम व्हेरी थँकफूल. ओके. थँक्स सर. मोगाच्या विक्षकान भोव अपुर्बायेचें संदर्शन आमकां एक आत्मविश्वास म्हळ्यार कितें. निराशा भोगतना आमी खंयच्याय रितीर कंगाल जायनासतना सर्वेस्पर देवाचेर आमचो भरवसो आनी आमच्या आत्मविश्वासाचेर आमी मुखार गेल्यार खंयच्या रितीर कसले कश्ट जाल्यार स्वामी देव आमचे तावन तो निवारता.
बरेंच दिता म्हणलें एक निदर्शन आमकां आज आमची मोगाची मानेस्तीण निर्मला जैन पायस हिचे संगी उलयतना आमकां कळ्ळें आनी तुमी तें पळयलें. मोगाच्यान आमी सर्व ह्या मानेस्तिणे खातीर मागया, तांच्या कुटुंबा खातीर मागया. देव निरंतर आनी मुखारी तांच्या कुटुंबाक बरेंपण दिवं दी. आनी हे कार्यक्रम तुमकां बरें लागले जाल्यार खंडीत ह्या कार्यक्रमाक एक लायक दिया. हे कार्यक्रम हेरां संगी तुमी शेअर करा आनी तशेंच आमच्या चॅनलाक दिव्यावाणी लायव्ह चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा. आनी मुखलो अंकडो आमचो आरंभ जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग अशेंच आसो दी. देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू मॅम. दिव्यवाणी